फकत सर ती वर्क ऑर्डर दिवपाची उरल्या म्हाका दिसता 97 लॅक्साचो टेंडर जालो आसा फकत वर्क ऑर्डराची आसा हांव सजमता जाता तितले बेगीन ती वर्क ऑर्डर दिवन तूं काम करतलें म्हणून तशेंच स्पीकर सर आमचे वेलसांव पाली फार्मर्स आसा थंयसर जी ड्रेनेज आहली सेम आहली जेन्ना शेतां आनीक जी फोडी आहा ती सारकी एक लेवलार येयल्ली पूण लोकांनी इतली 25 वर्सांनी ही फोडी क्लीन जाली म्हणून लोक भरपूर शेतकार आमचे हॅप्पी आसा आनी खरेंच हांव सराक थँक्यू म्हणटा तशेंच लास्ट इयर जे आमचे आख्खे फूल कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी जावं वेलसांव कांसावली सांकवाडे कोर्ताली केलोसी पंचायत विलेज पंचायत आसा त्योय लास्ट इयर आमकां भरपूर हेल्प करून ह्यावूय वर्सा आमकां क्लीन बी करून दिल्या इतलें आमकां ह्या वर्साक देखून आमकां चडशें जालां फ्लोट तें पयलीं जेन्ना फ्लोट जातालें ते भाशेन इतलें जावंक ना पूण बरें ह्या वर्साक आमकां चडसो लोकांचो व्हडलोसो प्रॉब्लम येवंक ना तशेंच स्पिकर सर कांसावली जेन्ना कांसावली शेतकार जे बाबा आमचे बरोबर येयली तेन्ना सांगूंक लागले बाबा आमकां एक ड्रेनेज जाय ती बरी व्हडली आमची ड्रेनेज तिवूय शेतकार आमचे कांसावलीचे लोक जो शेतकार आसा तिवूय हॅप्पी जाता तिवूय ड्रेनेज आमकां ओपन करून दिल्ली आसा तशेंच आमचे एक मेजर आमचे सांकवाडे गांवांत जे विलेज आसा थंयसर एक मेजर आमी काम हालींच आमी काम स्टार्ट केल्लें लोक एक्चुली सांगपाचें म्हणल्यार लोक भरपूर हॅप्पी जाला सर पूण तरी आसतना म्हाका दिसता हें 30% आमचें काम जालां पूण 30% जालां आसतना देखून लोक भरपूर हॅप्पी आसा कित्याक ही आमकां ड्रेनेज जी आमची जुवारी टू आमचे रिवर जुवारी रिवर कोर्ताली ही आख्खी फूल म्हाका दिसता 8 किलोमिटर ते 10 किलोमिटर ही डिस्टन्स आसा आनी हांच्या मदल्यान जावं आमची लेक आसा मागीर बांदोडें मागीर 2-3 शेतां आसा अशीं आमची जी शेतां आसा सर ती शेतां आमकां रोवपाक मेळना जेन्ना आतां तेंच पोता रिपीट करता कित्याक जी शेतां जी ड्रेनेज आहा त्यो सारक्यो हें जावन सारक्यो शेतान लेवल जाल्ले आसा आनी ते आमकां ते ड्रेनेज ओपन करपाक जाय आनी आमी आतां हालींच आमी ते क्लीन केल्लें आसा म्हणटच हांव एक मुगो रिक्वेस्ट आसा सर जाता तितले बेगीन हो आमचो व्हडलो मेजर हें इशू आसा आनी हो म्हाका दिसता तूं काल आमी एक्चुली तुमचे डिपार्टमेंटाचे सगळे ए बी आसलेले आनी तुवें तांकां डायरेक्शन दिलां थँक्यू हांव आमच्या सांकवाळकारच्या लोकांक सांगूंक सोदतां ऑलरेडी आमचे सरान आमच्या स्टाफाक तांच्या इंस्ट्रक्शन दिलें आसा जाता तितले बेगीन हो प्रोजेक्ट घेवपाक थँक्यू सर तशेंच आमचे ऑलरेडी टॅक्निकल एप्रुवल तो एस्टिमेट जाल्लो आसा 4 हेचो डिसिल्टिंग ऑफ लेक एट नावतांत जे व्हडले आमचे थोडे आसा आनी थोडे जे आमच्या लोकांक शेतकारांक जेन्ना रवी आमी रोयता तेन्ना आमकां हें इम्पोर्टंट आसा आनी ते आमकां उदकाची गरज आसा तशेंच डिसिल्टिंग ऑफ पोंय जी आमची शेतकारांची व्हडली पोंय आसा आनी हांगासर हें आमचें सगळो स्लायड वॉटर जें वॉटर आहा तें आमकां कंट्रोल करपाक पडटा जें हारें उदक तें कंट्रोल करता तें आमकां डिसिल्टिंग जावपाक जाय म्हाका दिसता हेंवूय बेगीन करून दितलो तशेंच आमची स्विस गेट आसा थंयसर मानशेर जे आमचे कोर्ताली टेनंट एसोसिएशनाचे जे आमचे जी मानस आसा थंयसर आमकां आमी ऑलरेडी प्रपोजल दिल्लो आसा म्हाका दिसता तो ऑलरेडी एप्रुवल एस्टिमेट बी जाल्लो आसा तोवूय करून जाता तितले बेगीन करून दिवचो सर तशेंच आमचे स्विस गेट सांकवाडे जे बांदोडे आसा थंयसर एक स्विस गेट आसा ताचोय ऑलरेडी एस्टिमेट जाल्लो आसा तशेंच आमचे कोर्ताली टेनंट एसोसिएशनाचे सर आमकां हो एक हांव 4 डिपार्टमेंटां जावं रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट PWD डिपार्टमेंट मागीर WRD डिपार्टमेंट एग्रिकल्चर डिपार्टमेंट सर हो व्हडलो मेजर जालो आसा कित्याक आमचो DPLान जे आमचे PWD जे आमकां व्हडले ब्रीज येयलेलो आसा थंयसर आमकां बॉक्स कालवट आमकां जाय आनी आमची जेन्ना शेतान आमचे जी मेशिनरी घालता जावं ट्रॅक्टर हार्वेस्टिंग जेन्ना ती आमकां रोमता स्टाक जाता आनी जे हाचें कितें तें 4 तर डिपार्टमेंट तर एकठांय येवन तर हांवें तें सोल्युशन काडलें एक्सपर्टाक हाडून तर सोल्युशन काडलें म्हाका दिसता हें आमची शेतां आमकां परत रोवपाक मेळटली हो म्हजो 4 डिपार्टमेंटा कडेन हांव ह्या डिमांडाचेर हांव मागणी करतां तशेंच स्पिकर सर आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन जायते इल्लिगली वॉटर टँकर जे सप्लाय करता रो वॉटर सप्लाय करतात तांचेर हांव मागतां लक्ष घेवचें तशेंच आनी इलिगल जे बोरवेल मारलेले आसा ताचेर जायते ऑपरेशन हांगासर चालू आसा हांव मागतां जाता तितले बेगीन तुमी हाचेर एक्शन घेतले तशेंच हांव लास्ट सांगता सर
हांव सोदमतां जे आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सी जर क्लीन जातले जाल्यार आमकां तुमचे डिपार्टमेंटाची सारकी गरज जावं आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सी नाला आसात, धाकटे ड्रेनेज्यो आसात, जावं आमचे लेक आसा, पुंय आसा, तकली पोंडां आसा, मागीर बांद आसा, स्विस गेट आसा, स्प्रिंग्स आसा, तशेंच आमचे एग्रीकल्चर आसा. हांव मागतां तूं आमचे कोर्ताली लक्ष येवन आमचे कोर्ताली निवड करतलो म्हणून. थँक्यू सर. Honorable Member Sri Wenzi Vegas. Speaker sir, I stand by to oppose the demands and support my cut motions towards demand number 71 and 74. Speaker sir, पयली सुवातेर आमकां 2 अडेज वर्स हे असेंब्लीन निवडून येयले जाले आनी आम चोयलां की सगळे ऑपोजिशनान एक आमदाराक तोखणाय केली म्हणटाय ती आमगेले मिनिस्टर बाब सुभाषाक आनी ही तोखणाय कन्सिस्टन्सी आहा. हांवें मुगे प्रत्येक डिमांडा स्पीचीन कन्सिस्टंटली हॅव एप्रिशिएटेड हिम आनी हें फुलोवप आसत न्हू बट if there is a consistency with a minister, that means, and that too from all the oppositions, that means it is to be appreciated. He is someone with credibility and someone who is doing work for Goa and Goans at large. Speaker sir, although am Madai issue aha, although am udka scarcity aha, जायत problem future am predict कोताय, पण हे आसतोनाय आमी मिनिस्टराचे टिका कोनाय, because we see that he is doing due diligence. And what is important when we have someone capable in the house and doing this consistently, ताका budget आणि पैशांचो support departmentak planning करूं जाय आनी दिवपा जायो 2025. So that more works of WRD can be done and we can ensure that work as well as water preservation methods can be executed in a more speedy fashion. Speaker sir, I will come up to demand number 71. Being a very small cooperative banks आणि credit societiesाचेर उलयता जाल्यार every time we all have spoken. Speaker sir, तुमी उलयला speaker sir, हे जायते आमगे cooperative bank आहाय, विजनरीज, मॉर्गन urban bank, पर्ल्स ग्रीन फॉरेस्टाचे इश्यू आहाय, हे सगळ्यांकूय हुंय जाल्यार हुंय पयशांचे फ्रॉड जाल्ले आहा आनी हे cooperative banksaंचेर एक कितें जाल्यार सोल्युशन काडपाची गरज आहा. State concurrent audit is a mechanism which is introduced in order to detect early fraud of or irregularities. So concurrent audit म्हणटाय एक कोताय which is basically used to detect early frauds. So हे जरी तरी mechanism आमच्यांनी कितें करून एक डबल फेज करपा जाता जाल्यार एक्झिस्टिंग कोऑपरेटिव्ह बँक्सां सद्याक जे फ्रॉड जाल ना तांकां पूण एक ताऱ्यार दवरपाक आनी एक मेकॅनिझम म्हाका सदां तयार घालपा जाय. ऑलरेडी आहा जाल्यार हें सांगून दिवचें ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस हाव वी आर मॅनेजिंग दीस सो दॅट द एक्झिस्टिंग कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज डू नॉट डू फ्रॉड लायक द वन्स दॅट दे हॅव डन. सद्याक कॉन्करंट ऑडीट सिस्टम कितें आहा जाल्यार एक सांगचें. आय विल गो टू डिमांड नंबर 74. स्पीकर सर, म्हादय डायवर्जनाचेर भरपूर चर्चा जाल्ली आहा. एवरी वन इज अवेर म्हादय गरज आहा आमकां. स्टेट इज सेईंग दे आर पुटींग देअर फूल एफर्ट. आमी म्हणटाय द एफर्ट इज नॉट इनफ आनी गरज आहा घालपाची आनी एग्रेसीव जावपाची गरज आहा. आम जरी तरी म्हादय प्रोटेक्ट करपाक आनी एग्रेसीव जायनाय जाल्यार we will create a man-made water shortage, a man-made water crisis in the future, which could give birth to a water mafia. म्हणजे आम जरी तरी आतां एग्रेसिवली म्हादय साल्वा करपाक आनी म्हादय साल्वार कोनाय जाल्यार इट कूड गिव बर्थ टू अनदर वॉटर माफिया. जे भाशेन जायते भाशेन आतां माफिया गोंयांत ऑलरेडी क्रिएट जाल्ली आहा. जावं तो फॉर्मालीन माफिया कसले माफिया आहाय तशें करून एक वॉटर माफिया क्रिएट जावपाक शकता. स्पीकर सर, आज आमकां गरज आहा आनी आम सगळे उलयताय की उदका लागून शॉर्टेज जातली. 10 वर्सां 15 वर्सान घोडे उदका लागून मारामारी जातली, कोमुटाय झगडी जातली. हें जरी तर आम सगळे आमदार उलयताय जाल्यार आज जे मेजर्स घेतले, आज जी आम वाट कोतले एज लेजिस्लेटर्स जे आम प्लॅन कोतले, that will probably help us to mitigate the water scarcity. Speaker sir, so state water security plan, एक maksata is a thought process which I would like to put for consideration, and under that village water security plan, प्रत्येक विलेजीक एक village water security plan through the gram sabha एक करचो. This will initiate the process. मोती एक
ऑलरेडी तो प्रोसेस घालपाक की उदो शॉर्टेज जावपा आहा 10 वर्सांनी 15 वर्सांनी या 5 वर्सांनी तेका लागून विलेज लेवलाचेर वॉटर सेक्युरिटी प्लॅन करपाक कॉमेस करपाक ताकी विलेजान ग्राम सभांक सगळ्यांक इन्वॉल्व करपाक आनी इट वील बी एन एड्युकेशन मेथड एज वेल एज विल बी अ मेथड टू एन्श्योर दॅट वी कॅन मिटिगेट दीस क्रायसीस वीच वी ऑल आर प्रेडिक्टिंग स्पीकर सर भरपूर कामां करता मिनिस्टर वी आर ऑल्सो हॅपी विथ ऑल द अदर वर्क्स दॅट इज बीन डुईंग बट आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी स्पेसिफिकली खूंय काय डिपार्टमेंट फाट पडलो आहा गेलते पाटी